आपणीच आदल्या दिसा दिल्लो निर्णय घोडोवन फोंडेच्या सत्र न्यायालयान शेनवारा नवो निर्णय दिलो. मडकयच्या नवदुर्गा देवीचे जात्रेक रथ वापरपाक लोकांक परवानगी मेळ्ळी. आयतारा रथ जावन ही जात्रा सोंपता. शुक्रारा कोर्टान निर्णय दितकीर शेनवारा सकाळी गांवच्या लोकांनी परत कोर्टान धांव मारली. मडकयच्या नवदुर्गा देवळाचे रथ आणि हेर वाहनां आपापले कुडीत दवरून तांकां कुलूप मारचें म्हणून महाजनांनी फोंड्याच्या कोर्टात अर्ज केल्लो. कोर्टान हो अर्ज मानून घेवन शुक्रारा सांजे महाजनांचे फावराद निर्णय दिलो. मडकयचे जात्रेचो निमणो दीस आयतारा. ते दीस रथ आसता. देखून गांवचे लोक शेनवारा परत कोर्टांत धांवले. पुराय जात्रा शांतिकायेन जाल्या. तेन्ना ह्या निर्णयाक लागून गांवांत वातावरण तंग जायत अशी भिरांत ताणें उक्तायली. ते प्रमाण कोर्टान आपलो आदलो निर्णय घोडायलो आनी गांवकारांक जात्रेक रथ वापरपाक परवानगी दिली. गांवकारांचो आदवोगाद विवेक दांडेकरान हाची माहिती गोवा 365 दिली. Hello, Advocate Vivek. Hello, yes. Yeah, Advocate, I'm Glenn from Goa 365. Advocate, काल order on this issue वेगळीच दिल्ली. आयज चेंज केली. आमकां कितें डिटेल्स दिवंक शकता तुमी? हाय कितें जालें आसा जाणा, काल एड इंटरीम रिलीफ ऑर्डर अशी कोर्टान दिल्ली आशिल्ली डिफेंडर मत्रियाक की थंय कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट जातलो आनी तो इन्वेस्टिगेट करतलो आनी हे थंय लॉक लायतलो बी म्हणून. ते आमी इन डिटेल जेन्ना पळयलें ऑर्डरीन कालच्या, तेन्ना टुडे मॉर्निंग वी मूव्ड एन एप्लिकेशन टू modify the order and brought it to the notice of the court that if such a order is followed, then it will amount to law and order. It will amount to law and order. So the court also took it into consideration and has vacated the order. Okay. And has vacated the order today morning. What is the order today? That yesterday's order, what has been given, has been vacated. Is the modified order today's. So that means today what can go on? So that the festivity will go on smoothly, and it will not give rise to law and order situation. But that means basically you're saying that the rath and everything can be taken out tomorrow? Yes. So everything will be like normal, like usual, like. Yes, very much. Okay, sir. We have also brought it to the notice of the court that previously also there was a High Court order which has been followed, which was passed in 2016. The same was followed in 2017, and now also it has been followed. So the Honorable Court has also taken into consideration those aspects and has modified the order by vacating the order. Yesterday's order. Okay, sir. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक.